नमस्कार इश्टानो, आयज खरे तर एक मोठी अभिमानाची गजाल घडली. आमकां एक रकात आयलो. रकात कोणाचो? जांकां आमी दीदी म्हण उलो मारतात. आयकुया मेसेज. नमस्कार, म्हजी कोंकणी तितली बरी ना, तरी पासून हांव ट्राय करता. श्रावण शेफ, तूं एक बरो अंतकाण्याचो मनीस, हातून कांय दुमत ना. तुमगेल्यो रेसिपी आमकां खूब आवडटा. हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या लागीं मागता तुमी अश्योच वेगवेगळे पदार्थ आमकां दाखयतले आनी समेस्त गोंयकारांक म्हजो माये मोगाचो निरोप. शेफ, मेसेज आयकली तुम्ही? कशें दिसलें तुमकां? मेसेज ऐकली आणि मन भावूकूय जालें. बरोबर शेफ तुमचे. खरे तर आमी जेन्ना ही कार्यावळ करपाचें येवजिलें तेन्ना मात लेगीत आमी चिंतूंक नाशिल्लें की असो आमकां प्रतिसाद मेळटलो म्हणून. सारकें तशें. आणि आयज जांच्या कडल्यान आमकां ही मेसेज आयल्या ती आयकून तर मंतर मनाक खुशी जाली. सारकें. सो शेफ, एक फाटी रांदचे कुडीन आयल्या म्हणटकी एक तरी रेसिपी जावंकच जाय. म्हणजे कशें, आमी आसा करमकट्टे, आमकां कांय कळना, आमी तुमच्या म्हऱ्यान येता. तशें म्हणनाका दर्शक बाब, तुम्ही तितल्याच कलाकार आहात. आयची रेसिपी आसा भरिल्ली मिरसांग विथ द ट्विस्ट. सारकें चिंतलें तुमी. ट्विस्ट. कांदो, मिरसांग, उकडलेलो बटाट, कोथमिरी पावडर, जिरा पावडर, बडीशेप, जिरे, हिंग आणि सुकी कोथमीर, तांबडो मिरची पावडर, चाट मसालो, मीठ, बेसन, साखर, भाजपा खातीर आमकां पीठ. हितून मैदो, तूप आणि मीठ आसा.